देवदर्शन आमचे सिनियर सिटीजनांक लागून काडिल्ली आसा आनी तेजो म्हाका दिसता खुबसो बेनिफीट आमच्या लोकांक जालो। आमचे लास्ट टायम तिरुपती लागून ट्रेन आसलेली, आमची शिर्डीक लागून आमचे आख्खे म्हाज्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमचे हजारभर लोक तिरुपती वचून येयले। अशे खूब कडेन देवदर्शनाक लागून आमचे काडिल्ले आसा। मागीर प्लस वालंकनी काडिल्ले आसा, तशेंच अजमेर काडिल्ले आसा, अशें सगळे कडेन। सो हांव 100% येता ते असेंब्लीन आनी तसोच हांव CM कडेन पर्सनली उलयतलो, कित्याक बाबा जे येदे व्हडले आमचे स्वप्न आसले लोकांचे, जी जन्मभूमी, जी आमची श्रीरामची जन्मभूमी जी अयोध्या आसलेली, तेज्या लागून हे देवदर्शना भितर तोवूय एक तितलो स्थान जो अयोध्या आसा पळय तो इन्क्लूड करचो आनी तेज्या लागून सगळे गोंयच्या लोकांक हेजो लाभ मेळचो आनी ती यात्रा भितर, देवदर्शन यात्रा भितर अयोध्या इन्क्लूड करचे। आनी म्हाका 100% फूल गॅरंटी आसा की ही अयोध्या आसा ती इन्क्लूड जातली तेज्या भितर, ही आमचे देवदर्शन यात्रा भितर। आनी हे आमी टोटल आमचो टार्गेट दवरलेलो आसा, जे आमी स्टार्ट करता आयच्यान ते 15 जानेवारी पर्यंत आख्खी आमची कॉन्स्टिट्युन्सी आमी अक्षता दिवन कंप्लीट करतले। आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा लोकांचो असोच सगळ्यांचो आमकां सपोर्ट मेळटलो आनी 22 तारखेक जो व्हडलो प्रोग्राम जातलो पळय तेन्ना सगळे जाण भितर सहभाग जातले। हेच्या भितर म्हाका मातसो दुबाव दिसना। हे अयोध्येन आज मंदिर प्राण प्रतिष्ठान 22 तारखे जाता। आम्ही सगळ्यांनी त्या दिसा गर्दी आसतली म्हणून न वयता प्रत्येक देवळान गोंयच्या वाठारांत, ह्या सड्यावरच्या वाठारांत, मुरगांवांत आमी देवळांनी कार्यक्रम दवरला। आमदारांनी एक सुंदर कार्यक्रम आखला, ते स्वता अक्षता घेवन दारादारांनी वयतात। लाईव्ह फीड आसतली त्या दिसा, अनेक गायनाचे कार्यक्रम आसतले। आमच्या रवींद्र भवनान सुद्धा अखंड रामायणाचो सांजचो गायनाचो कार्यक्रम आसतलो, लाईव्ह फीड आसतली।